अचकीत आयिल्ल्या पावसान लोकांचें तशेंच वीज खात्याचें व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां। जायते कडेन ट्रान्सफॉर्मर गेल्यात। बुधवारा आनी बेरेस्तारा पडिल्ल्या पावसाक लागून कांय कडेन खांबे मोडल्यात आनी झाडां मोडिल्ल्यान वायरी तुटल्यात। कांय जाग्यांनी लायट ना, मात गोंयभर यत्न चालू आसा। शुक्रारा सांज मेरेन लायट येतली म्हूण वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सांगलां। परवरच्यान आरडेक्स गोवा खातीर केन्झिल रॉड्रिगीस। एक बुधवारा दीस रातचे आणि परत काल बेरेस्तारा दीस रातचे 2 दीस गोंयांत एकदम पावस वारें अशें वेगवेगळ्या भागांनी येवन आमचे डिपार्टमेंटाचें भरपूर नुकसान केल्लें आसा। लोकांचें नुकसान जाल्लें आसा आनी लोकांनी प्रत्यक्षान पळयल्लें आसा। झाडां रस्त्यार पडलेलीं आनीक सगळे खांबे फुटून पडलेले हे आमी लोकांनी पळयल्लें आसा। हें करून हें सगळें जें जालें हें सगळें नॅचरल कॅलॅमिटीज ज्यो आमी अनएक्सपेक्टेड अश्यो आमच्या डिपार्टमेंटा खातीर आतांच आमी सेट डावन सुरू केल्ले आनी पावसा खातीर आमी पावसा पयलीं जे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ह्या खातीर सगळे तयारी करताले। तेजे मदींच आतां कोणी चिंतून आसतना अशें वादळ वारें येवन गोंयचें खूब नुकसान जाल्लें आसा झाडां पडोन। आनी सगळ्यांत चड नुकसान खंयचें जाल्लें आसा तें लायटीचें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जवळ जवळ 25-30 कोटीचें नुकसान जाल्लें आसा। हांव आतां काल पयर 2 दीस जाले आयज पासून सगळे कडल्यान रिव्यू घेता, सगळे कडल्यान सिच्युएशन कितें आसा तें पळयता। पूण खूब कडेक आमचे मेजर लॉस जाल्ले आसा। खास करून झाडां पडलेल्या खातीर लायटनींग जावन आमचे थोडे म्हापशा सारके एरियेक पावर ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले, फोंड्या सारक्या भागांत नुकसान जालें, सालसेतान नुकसान जालें आनी तिसवाडीनूय भरपूर प्रमाणांत नुकसान जाल्लें आसा। आनी ह्या खातीर ट्रान्सफॉर्मर फेल जाल्ले आसा आमचे, त्या खातीर दुसरे खांबे पडोन एलटी लायन्स जाल्ल्यो आसा आनी इतकें हें सगळें आमी हें चिंतनासतना जाल्लें आसा। आनी तें सुद्दां रातचें आमी कल्पना सुद्दां करूंक शकना, आमी इमेजीन सुद्दां करूंक शकना इतकें अनएक्सपेक्टेड अशें सामकें वारें वादळ झगलां ह्या हितून सगळें प्रॉब्लेम जालो आनी हो सगळ्या लोकांनी हें केल्लो आसा। पूण तरी सुद्दां आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे लायनमॅन, लायन हेल्पर, जेईस सगळे आमचे डिपार्टमेंटाचे स्टाफ हे जास्तीत जास्त सायटीचेर वचून इमिजिएटली जितके बेगीनपणाक शक्य आसा तितके बेगीन लायट दिवपाचो प्रयत्न केलो। हांव खऱ्यांनी तांकां एप्रिशिएट करता की रात दीस तेंच्यांनी काम केलें। अजुनूय कांय कडेन काम अजून लायट रिस्टोर जाल्ली ना, थोडे कडेन फॉल्ट अजुनूय मेळोंक ना आमकां, पूण मॅक्झिमम लायट रिस्टोर जाल्ली आसा। आयज आमचो शुक्रार जावन आसा, बाय सांजची पासून सगळे कडेन गोंयांत रिस्टोर जातली, कारण आमकां खुबशे ट्रान्सफॉर्मर अरेंज करचे पडले, पोल अरेंज करचे पडले, मागीर केबल आमचे वायरी अरेंज करच्यो पडल्यो आनी जे मटेरियल आमचे कडेन कितें आसा तें हांगासलें थंयचे हांगा वापरून आमी लायट रिस्टोर करपाचो आमचो प्रयत्न केल्लो आसा। हांव खऱ्यांनीच लोकांक एप्रिशिएट करता, ह्या गरमेच्या दिसांनी सुद्दां लोकांनी आमकां कॉपरेट केलें आनीक लोक समजूंक शकले की सिच्युएशन कशें जाल्लें आसा, अनएक्सपेक्टेड अशें कोणी चिंतून आसतना जाल्लें आसा।